आम्ही जेन्ना इन्स्पेक्शनाक गेले तुमकां याद आसतली मायकल लोबोस सर GSIDचे चेअरमॅन आमचे मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत आनी आमी गेल्ले आनी आमी तांकां थोड्यो गोश्टी करपाक सांगिल्ल्यो आनी त्यो ते एग्री जाल्ले म्हणजे तांचे कडेन आमकां ताणें हँडओवर केल्ले पूण तरी सुद्दां थोड्यो गोश्टी जावं नाशिल्ल्यो उरिल्ल्यो आनी थोड्यो गोश्टी आमचे मागीर लक्षांत आयल्यो कित्याक लोक ते घाण करपाक लागले खुबश्यो गोश्टी जावपाक लागल्यो सो आमी तांकां एडिशनल एक 7-8 कामां सांगली की ताणें 1 तारखे पर्यंत करून दिता म्हणून सांगलें सो आमी तेन्ना डिक्लेअर केलें की 1 तारीख आमी ओपन करता म्हणून पूण अजून पर्यंत ती थोडी कामां जावना थोडी जाली थोडी उरल्या सो म्हाका दिसता मॅक्झिमम आनी 8 दीस ते 10 दीस ताचे भितर कामां कंप्लीट करून म्हाका दिसता मागीर ओपन जातली अशें आयकून येता दोगूय आमदारा भितर मातशें जुळना ताका लागून कितें डिले जाता कोण बघूया मडगांवचो आनी फातोर्डाचो ना ना अशें कितें आसा ना हे सारकें प्युअरली तांणी काम हातांत घेतलें थोडी कामां जावना म्हणजे आमी कितले फास्ट म्हणलें जाल्यार तांकांय बी टेंडर घालपाचो आसता नाल्यार इवन डायरेक्ट दितले जाल्यार एक प्रोसिजर फॉलो करपाचो आसता सो तो प्रोसिजर फॉलो करून ताका एक 8-10 दीस लागले सो तो टायम थंय मातसो कमी पडलो सो आतां म्हाका एक 8-10 दिसां भितर कंप्लीट जातलें बिफोर गणेश चतुर्थी जावपाक आमकांय बेगीन जाल्लें जाय तें कित्याक आमकांय तो इतलो स्पेस आमी कित्याक आमी बाकीचे सेक्युरिटी बी सगळ्यो थंय हाडून दवरपाक स्टार्ट केलें सो आमकांय बेगीन जाल्लो जाय तो सोफा कलेक्शनाचे परत हे जातले टेंडर जातलो कितें म्हणटा सोफा कलेक्शन सोफा कलेक्शन आमी एमएसाक आमच्या रितेशाक आमी क्लियर इन्स्ट्रक्शन दिल्या की जाता तितलो बेगीन तो अपलोड करून तोय टेंडर काड म्हणून आमी त्याच दिसा दिला त्याच दिसा सांगिल्लें तांकां सध्या कलेक्शन चालू आसा काय आसा चालू आसा चालू आसा पण एजीपीडी करता एसजीपीडी